बीजेपीचो नवीन मिनिस्टर रमेश तवडकर हाजो जो काल तांच्या मिटिंगेक एक स्टेटमेंट केलो तो आयज वेगळ्या वेगळ्या मिडियाचेर आयिल्लो आसा। तो पळोवन परत एकदा बीजेपी सरकार आणि बीजेपी सरकारांतले मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री कितले करप्ट आसा हें सिद्ध जाता। त्या स्टेटमेंटाक रमेश तवडकर म्हणटा खंय की जे पोर्टफोलिओ ताका मेळ्ळ्याक तितून भितर कांयच दम ना म्हणून। सो ताका म्हणपाचें आशिल्लें की तितून दाम ना म्हणून, म्हणजे हे सगळे गजाल चल्ल्या त्यो पयशांच्यो। तो म्हणटा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक खंय सगळे रीण आसा। हे जो पोर्टफोलिओ कसले आसल्यार जो काम करपी आसता ताका ट्रायबल पोर्टफोलिओ यूज करून ट्रायबलाचे वेलफेअर पळोवपाक जातालें। आयज युथाक कनेक्ट करपाक आनी युथाचो डेव्हलपमेंट करपाक एक वेगळे विजन घेवन काम करपाक शकताले। जो स्पोर्ट्स आनी यूथ अफेर्स पोर्टफोलिओ आसा। तिसरो आसा आर्ट एंड कल्चर। सो पोर्टफोलिओ फक्त हे खावपा खातीर जाय हांकां काय काम करपा खातीर जाय, हो एक परत एकदा गोंयकारां मुखार स्पश्ट जाता की हो बीजेपी गव्हर्नमेंट आनी बीजेपी गव्हर्नमेंटाचो मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री हे सामके करप्ट म्हणून परत एकदा रमेश तवडकराचे हेजेर सिद्ध जाला। आनी ते स्टेटमेंट करता आसतना तो तांकां धमकी दिता की आपूण वेळ पडल्यार राजीनामा दितलो म्हणून।